बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाच्या बुलतान आमी पेटयता सोपून गेल्ल्या जुआंव गायतानो आनी मारिया आना फेर्नांडीस, त्याच बरोबर पास्किना कोयलो तिसऱ्या वर्साचो उगडास आनी लुर्दिना कोयलो दुसऱ्या वर्साचो उगडास. हांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बुलतानान मागुया. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानान फारिस्यो आनी दोंड वसूलदार हाचे वेपारींतल्यान जेजू आमकां आमच्या मागण्यांत कालतिकाय ल्हानविकाय आपणावंक उलो करता. जायते फावटी घडयेक आमच्या मागण्यांतल्यान आमी घडयेक बोडाय दाखयल्या. हांव बरो दुसरो वायट, म्हजे इतलो बरो आनी कोण ना असलो समज घेवन आमचे घडयेक मागणें जाला. ह्या वेळार असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून कालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुणिंदो वसोकन्या उत्साहून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उत्सारून वायट हाताळून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगपार बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या प्राचीत काळाचे समोरुमणेन जेजूच्या कोश्टा मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे पोरबेन भोक्तीन आनी दोबाच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क पोरबेचो पूर्ण फोड संतोशान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राज वट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
ओजेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आपल्या दोलदीरपणांत ती म्हाका सोदतली. येयात, सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां दोरनीर शेवटिली, पूण आमचे घाय तो बांदतलो. एका वा 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्यो. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावुया. फांत्या परी तो दुबावावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा परी सांगतलो. दोडको येतात तसो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसा वरी तो देंवतलो. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दोवा वरी हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योद्न नाका, मोग जाय, होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. देवाचे उतोरे. तुमचो जबाब जावन दी, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. म्हणुया, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोट धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. योद्नांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, खंयची बरीत कालीज, चिरडलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजाल्या दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले हान तुका वेदीर वपून दितले. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. उद्गाराक उबी रावया. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पात येतल्या आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसियो आनी दुसरो दंड वसूलदार, मागणें करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिसियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांव हेरा मनशा सारको न्हय. ते चोर, नागोणे, अन्यायी, पोरतवारी ह्या त्या दंड वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोळ्याक 2 पावट उपास करता. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करता. तो दंड वसूलदार पयस उबो रावन दोळे पोळ्यान वयर काडिनासतना हड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो.
कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मुगाचे इश्टानो एका दिसाकूय एक कुटुंब नव्या घरांत तांणी प्रवेश केलो आनी ह्या तांच्या सुपुल्या भुरग्याचो चेडवाचो रूम आसलो थंय खंय जे थंय बेड आसले ते न्हिदताले थंय ताचे तकले कडेन खंय जेजूचे एक चित्र पायनेल आसले आनी ताच्या दोळ्या सामकार एक व्हड आरसो आसलो. आनी भाव भयणो जेन्ना जितले फावटी हे सुपुले भुरगे हे आरशांत पळयताले ताका जेजूचे चित्र ह्या आरशांत दिश्टी पडटाले आनी तेन्ना ह्या भुरग्यान चिंतलें हांव जरी तर उबी रावली जाल्यार म्हाका हे जेजूचे चित्र अदीक बरे भाशेन दिसतलें. आनी जेन्ना हे भुरगे उबे रावले तेन्ना आरशांत ताका जेजूचे चित्र दिश्टी पडूंक ना. जेन्ना ते उबे रावले तेन्ना ताका आरशांत आपणाचेच मुखामोळ दिश्टी पडले. आनी भाव भयणो जायते फावटी ते बसताले उबे रावताले पळोवंक केन्ना जेजूचें चित्र दिसून येता केन्ना जेजूचें चित्र दिसून येना. आनी तेन्ना आपले आवयक ताणें म्हणलें जितले फावटी हांव उबें रावन आरशांत जेजूचें चित्र पळोवंक सोदतां तेन्ना म्हाका तें दिसना. जितले फावटी हांव उबें रावता तेन्ना म्हाका म्हजेंच चित्र दिसून येता पूण जेन्ना हांव भागवतां आनी आरशांत पळयता तेन्ना म्हाका जेजूचें चित्र दिसून येता. प्रितीच्या भयणी भावांनो आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एके वेपारींतल्यान हेंच आमकां तावे करता. जे कोण आपणाकूच सात्वीक म्हणटाले आपणाचेरूच भात येताले दुसऱ्यांक खाला घालूंक सोदताले तांकां जेजू एक वेपार सांगता. ही वेपार म्हणल्यार एका फारिसेवाची आनी एका दोंड वसूलदाराची. दोनूय मनीस देव मंदिरांत भितर सरतात आनी दोनूय मनीस आपले मागणे देवाक उबारतात. फारिसेव नीट उबो रावून पयस देव मंदिराशी लागीं वेदीशी येवन म्हणटा हांव देवा तुका दिनवासता कित्याक हांव त्या दोंड वसूलदारा सारको न्हय. तो नागवणो तो फोटकिरो तो पोरद्वारी तो अन्यायी ते चोर नागवणे हांव तसल्या मनशा सारको न्हय. हांव एक सात्वीक मनीस हांव बरो मनीस. हे ताचे मागणे नीट उबो रावून गोरवान तो आपले हे मागणे करता. पूण तो दोंड वसूलदार पयस देव मंदिरांत उबो रावून आपले दोळे पर्यंत देवाक वयर काडिनासतना आपले होड्डें बडोवन तो म्हणटा. ताचे मागणे चड उतरां तातूंत आमकां दिसून येना पूण थोडींच उतरां ह्या मागण्यांत आमकां मेळटात. देवा हांव पातकी म्हजी काकलूत कर. आपली पातकां लेगून उच्चारूंक घडयेक ताका लॉस दिसताली आनी ह्याच खातीर तो म्हणटा सायबा हांव एक पातकी हांव म्हजी तूं काकलूत कर. आपल्या मागण्यांत तो घडयेक फारिसेवाक पळयना आपल्या शेजाऱ्याक पळयना आपल्या इश्ट मित्राक पळयना पूण आपणाचेच भितर नदर मारता आनी म्हणटा हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कर देवा म्हाका एक नवो मनीस जावंक म्हाका तुजो आदार दी. भाव भयणो दोनूय मनीस आरशांत आपले जिवीत पळयतात. एकलो हो फारिसेव आरशांत जेन्ना पळयता आपलीच बोडाय ताका दिसून येता. आपूण दुसऱ्यावन व्हरतो आपूण सात्वीक मनीस आपल्या सारको आनी कोण ना असलें ताका रूप आपणाचें हे आरशांत दिसून येता. दुसरे वाटेन आमी पळयता हो एक दोंड वसूलदार आरशांत आपले जिवीत पळयता तेन्ना एक ल्हानवीक पातकी मनीस थंय ताका दिसून येता. आनी शेवटी जेजू आमकां उगडास करतलो. हांव तुमकां सांगता तो दोंड वसूलदार देवाक मानता तसलो जावन परतून गेलो आनी न्हय तो फारिसेव. भाव भयणो मागणें जावन आसा आमच्या जिवितांत एक आरसो. जायते फावटी मागण्यांतल्यान आमी आमकांच वयर काडूंक जाता आमचीच बोडाय करूंक जाता. हांव दुसऱ्यावन व्हडलो म्हजे मागणे बरें हांव चड मागणें करता देव म्हजी मागणी आयकता असलो स्वभाव घडयेक आमी घेवन जिवंक जाता. वो आमच्या मागण्यांतल्यान आमकां मागणें एक आरसो जावंक जाता आमचें खरें जिवीत देवा मुखार दवरूंक.
म्हज्यो असोगतायो देवा फुड्यान हाडूं. तर भाव भयणो, ह्या आरशांत, ह्या मागण्याच्या आरशांत आमी कितें पळयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो एक बरोवपी अशें म्हणटालो, क्रिस्टियनिटी इज वन beggar telling another where bread is found. Christianity is one beggar telling another where bread is found. बाबूंनो, भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन 3 आवेस्वरान 10वे वडयेंत आमकां उगडास करतलो. देर इज नो वन हू इज रायचस, ऑल हॅव सीड. सात्वीक म्हणलेलो कोण ना, आमी सोगल्यांनी पातकां केल्यात. आनी कांय बरे भाशेन हो बरोवपी म्हणटा, आमी सोगलीं देवा मुखार भिकारी कशीं. आमकां सदांच उणेपण आसतलें. कोणेंच म्हणूंक जायना हांव सात्वीक मनीस, म्हाका कांयच वायट ना, सगळे बरे गूण म्हज्या जिवितान आसात. पूण बाब भयणो, आमी क्रिस्तांवां, आमी सदांच आमकां कसली ना कसली गरज आसाच, आमकां कसली ना कसली असोगताय आसात. आनी ह्याच खातीर हांव एक असोगतायेन भरलेलो मनीस, हांव एक गरजेवंत कसो दुसऱ्या म्हज्या गरज आसलेल्या भावाक हांव सांगता खंय जिविताचो उंडो फावो जाता. आनी हो जिविताचो उंडो म्हणल्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी थोड्याच वेळान होच जिविताचो उंडो ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. आमच्या मागण्यांत आमी बोडायनूय पूण ल्हानविकाय आपणावंक, आमच्याच जिविताचेर लक्ष घालूंक आनी न्हय दुसऱ्याचें जिवीत पळोवंक जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. बिटोने वेळार गायन गावया C15 देवा उतोर आमी घेतला, पेज 34. C15 पेज 34. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या दयाळ बाबा, नितोळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गोट सोंबरुंबूंक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरोस पास्काची परब भायल्या दोबाच्यान सोमरमतना काळजाचे कोरे भोगतीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सोडते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवण दितना उगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सास्ताचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वागणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Tuka
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंचे तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकाचे बोक्सणे मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बावर्ताचो घोटपूर घोटया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूं पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची इकाकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाच्यानी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोनडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो रुसपटो किरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवाची पदवी आनीक मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रास ओट चलयताय सासच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया
देवाचे देवाचे शिले शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळीच्या शोणाक आपयल्या ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायोन गावुया D28 म्हज्या जेवणाक याद पेज 62 D28 पेज 62. सुगले आमी उबी रावया. प्रार्थुया. काकलूच सारा देवा आमच्या बाबा ह्या ख्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय. तो सदां जिव्या भावार्थान आनी काळसाचे खोरे भोगतीन आमी घेसो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणो, आज सांजे 7 वाजता आमच्या गांवचो भाव पिटर वास हाणें बरयलेलो तियात्र मोडगोवा रविंद्र भवन हांगा जातलो. ताका आनी आमची
तालिगांवची भाव भयणी जी तातूंत वांटो घेतली तांकां आमी बरो येस आमी आऊंड येता. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर शेवटाक गायोन गावुया I-25 पवित कुर्सा पेज 132. I-25 पेज 132.